करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकाराचो तुमकां येवकार. आमचो आयचो पयलो विशय आसा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. पळया तो व्हिडिओ. धोबी का कुत्ता है घर का नहीं घाट का नहीं. धोबी का कुत्ता है घर का नहीं घाट का नहीं. बुरा समय आने पर कोई उसके साथ नहीं. बुरा समय आने पर कोई उसके साथ नहीं. ट्रकवाल्या सयत बार्जवाल्यांकूय राष्ट्रीयकृत बँकांकडल्यान नोटीसो आयल्यात. रीण फारीक करूंक तांकां 2 म्हयन्यांची मुजत दिल्या. सरकारान रिणाची फेररचणूक करची म्हूण बार्जवाले मागतात. हे पयलीं एकदां रिणाची फेररचणूक जाल्या. They issue a notice for 60 days. During these 60 days you pay up this full amount or they are proceeding to recover the money from. Until the regular जायना जाल्यार they proceed for recovery of the money from the by attaching your main security as well as the collateral security. Now 20 bajis have been sold, so loans have come down by 20-30 crores. So now it will be around 330 crores personal loan, and that is because the bajis were sold. Some of the bajis were sold during this last 9 months period. But now the loan is still there and all are due now. Most of the accounts are become NPA. Now second restructuring the banks are not giving, because they are saying that as per the prudential guidelines of Reserve Bank, it is not possible for them to restructure. But if you go through the prudential guidelines of the Reserve Bank, it nowhere says that the second restructuring is not allowed. It only says that the viable units restructuring can be done. Non-viable units restructuring may not be done. गोयचो चीफ मिनिस्टर RBI instruct करपाक शकना. It is the duty of the central government who is ruling at present. ह्यो क्रायसिस आसा त्यो तांणी तांकां समजावून सांगपाक जाय आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची. 12 म्हयने मायनिंग बंद जावन लोकांचो आर्थीक फाटीकाणो मोडून उडयला आनी हेका कारणभूत श्री मनोहर पर्रीकर BJP सरकार आनी दिल्ली आसा तो UPA सरकार. If the people of Goa decide that mining should start, it will start. No Supreme Court can come in the way. ही सगळी Supreme Court भूतां आमकां दाखयतात आनी बेश्टायतात. Whom are you trying to fool? I am saying that people are supreme, not Supreme Court. That is what I am saying. And if people of Goa decide that we will start the mine, who can stop us? Nobody can stop us. And we will see it that if after Ganesh Chaturthi mining doesn't start, you will see it that we will see that mining starts. मडवळाचे सुणे खंय न्हंयचे देगेर बशिल्ले आसता, पूण तो न्हंयचे देगे वयले न्हय. आनी मडवळाचे घरा वचून रातचे ते सपनाचेर दिसता, पूण ते मडवळाच्या घरांतले सुणे न्हय. हांगच्याय न्हय थंयच्या न्हय. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. तशी आमच्या ट्रक धनियांची आनी बार्ज धनियांची गोंयांत परिस्थिती जाल्या. आशिल्ले नाशिल्ले पयशे एकठांय करून बँके कडल्यान रीण काडून ट्रक घेतला वो बार्ज घेतल्या. मागीर मायनिंग कंपन्यांनी तांकां बिझनेस दिले आनीक सगळे बरें सुशेगाद वेवस्थिशीर चलतालें. अकस्मात सगळे मीन बंद जाले. मायनिंग कंपन्यान बंद केले. बिझनेस तांचे बंद जाले. येणावळ बंद जाली. मायनिंग कंपनी म्हणटा कितें, आमकां जर बिझनेस ना आमी तुमकां खंयच्यान दितले. बँक म्हणटा कितें, आमचें रीण फारीक करात, नाजाल्यार तुमच्या घराचेर, तुमच्या लॉरीचेर, तुमच्या ट्रकाचेर, तुमच्या बार्जींचेर, तुमच्या घराचेर, जमनीचेर सगळ्यांचेर आमी जप्ती हाडटले. तुमकां बिझनेस ना हें आमकां लागना, आमचें आमी पळोवपाक जाय. गोंय सरकार म्हणटा कितें, बाबा तुमच्या खातीर आमी कितें जाय तें जाता तें आमच्यांनी शक्य आसा तें केलें आनी अजुनूय करीत आसात. हाजे फुडें आनीक चड जायतशें आमकां दिसना. आमकांय बी त्रास जाता. आमची येणावळ कमी जाल्या मीन बंद जाल्ल्यान. आनी आमी मीन बंद केलें. सुप्रीम कोर्टान करचे पयलीं आमी केलें तें शाह कमिशनराक लागून आमकां तें करचें पडलें. भारत सरकार कितें म्हणटा,
सुप्रीम कोर्टान बंद केली, आमी कितें करपाचें? सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा? सुप्रीम कोर्ट आतां कांय म्हणना. सुप्रीम कोर्टान म्हणपाचें तें 2 वाक्यांनी म्हणलें आनी सुप्रीम कोर्टाचो जे जजान तें म्हणिल्लें तो जज रिटायर जावन घरा गेलो, आतां दुसरो आयला. तो कितें करता तें पळोवपाचें. सुप्रीम कोर्टान 2 लायनीची ऑर्डर दिली आनी सगळें बंद करून उडयलें. फुडली ऑर्डर दी मेरेन हें सगळें बंद अशी म्हणून ऑर्डर दिली. आतां फुडली ऑर्डर दी मेरेन फुडली ऑर्डर केन्ना येतली तें कोणाक खबर ना. ते सुनावणी अजून सुरू जावना, आतां 10 म्हयने जाले. अशी सगळी परिस्थिती सद्या हे लॉरी ओनर, ट्रक ओनर आणि बार्ज ओनर कोणाचीच जबाबदारी न्हय. म्हणटकर आतां सांगात गोंय सरकारान कितें करपाचें, भारत सरकारान कितें करपाचें? प्रयत्न करीत आसात सगळे लोक. गोंय सरकारान तातूंत आनीक एक प्रयत्न करपाक जाय आनी हे आमी हाजे पयलीं जायत जाग्यार सुचयिल्लें, जाय जागे प्रोग्रामांत सुचयिल्लें. एक मायनींग एफेक्टेड पिपल्स रिलीफ फंड म्हणून तुमी काडात. म्हणजे मायनींग पिडेस्त, मिनाचे पिडेस्त जे आसात, जे मीन बंद जाल्ल्यान जांकां पिडे जाता, जांकां त्रास जाता, तांचे मदती खातीर म्हणजे तांणी मागीर बँकेक लोन परतून दिवपा खातीर, बार्जवाल्यांनी बँकेक लोन परतून दिवपा खातीर तांकां जी मदत जाय ती करपा खातीर तो फंड उबो करचो. सगळे मायनींग कंपन्यांक आपोवचे, मशिनरी सप्लायरांक आपोवचे, मशिनरी जे करतात मॅन्युफॅक्चरर तांकां आपोवचे आनी आपणें थोडे पयशे घालून तांकांय थोडे थोडे पयशे घालपाक लावन एक फंड उबो करचो आनी त्या फंडांतल्यान जी रिणां आसात बार्जवाल्यांची वा ट्रकवाल्यांची ती थोडी थोडी फारीक करपाक मेळटा जाल्यार पळोवपाचें. ताजे परस चड म्हत्वाचें म्हणजे हे जे तात्पुरतें ऑक्सिजन दिता तें शासनाचें ऑक्सिजन दीत रावपाक मेळचें ना. म्हणटकर सरकारान कितें करपाक जाय? सरकारान भारत सरकाराच्या फाटल्यान लागून, भारत सरकाराच्या अर्थ खात्याच्या फाटल्यान लागून थंय तांकां सांगपाक जाय बाबा RBIक सांगात की सगळे बँकांक आदेश दियात म्हणून मीन परतून सुरू जाय मेरेन हांकां कशें तरी सांबाळून घेयात म्हणून. 1 रिस्ट्रक्चरींग, 2 रिस्ट्रक्चरींग, 3 रिस्ट्रक्चरींग, जाय तितले रिस्ट्रक्चरींग तांकां दियात. म्हणटकर तशें दितकर मातशें तांकां सुसेग जातलो. मातशें बाबा घराचेर जप्ती येतली, हाजेर जप्ती येतली, ताजेर जप्ती येतली म्हणून हो हुस्को नासतलो. आनीक मागीर मीन परतून येवपा खातीर, मीन परतून सुरू जावपा खातीर प्रयत्न सुरू जावचे. प्रयत्न सुरू जाल्ले आसल्यार ते थंड पडल्या काय दिसता ते चालू उरचे. आतां मीन परतून सुरू करपाक क्रिस्टोफर फोन्सेका बोवाळ मारता, करात करात म्हणून. तो राज्य सरकाराक दुशण दिता, भारत सरकाराक दुशण दिता, सुप्रीम कोर्टाक म्हणून दुशण दिता. आनी ताणें पयर कितें म्हणलें 3 तारखेक जाल्ले मिटिंगेक, तांची व्हडली मिटींग जाल्ली कितें करपाचें आसा म्हणून. तर सुप्रीम कोर्टा परस लोकांचो कोर्ट चड म्हत्वाचो, लोकांचो कोर्ट चड पावरफूल, लोकांचो कोर्ट चड सुप्रीम म्हणून. सुप्रीम कोर्टा परस लोकांचो कोर्ट चड सुप्रीम. आनीक चवथ जातकर जर सुप्रीम कोर्टान ह्या मिना वयली बंदी उठयली ना जाल्यार आमी लोक उठयतले आनी आमी मिनाच्यो खणी परतून सुरू करतले म्हणून. आतां कितें आसा हाजे पयलीं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस जें आसा म्हणजे कम्युनिस्ट कामगार संघ जो आसा ताजे फुडाऱ्यांक अशे भावनेच्या लाटार बसून खंयचे खंय वतना हांवें केन्नाच आयकुना. आनीक भावनेच्या एक भरांत एक कितें उलोवप म्हणजे सादारण जबाबदारीन उलयता ताजे परस चड उलोवप अशें केन्नाच जावना आनीक अशें जायना. आनी क्रिस्टोफर फोन्सेका सारको फुडारी अशें उलयत अशें दिसून आशिल्लें. कारण सुप्रीम कोर्ट सुरू करना जाल्यार आमी सुरू करता म्हणजे तें कशें जातलें? जावचें ना. कारण मिनाच्यो खणी सुरू करप म्हणजे तो सुर्याचो रथ. ताका 7 घोडे लागतले, 12 घोडे लागतले, कितलेशेच घोडे लागतले. एका घोड्यान ओडपाचो न्हय तो. आनी ते बाकीचे घोडे ते तुजे बरोबर आसतलेच अशें ना, कारण तांकां सुप्रीम कोर्ट लागतलो. म्हणटकर सुप्रीम कोर्टाक जरी जुबानता आमी वचून थंय सुरू करया अशें जरी क्रिस्टोफरान म्हणलें आनी ताजे बरोबर 1000 लोक तरी आसले तरी कितें सुरू करतले? मशिनरी थंय नाका, थंयच्यान मागीर व्हरपाक ट्रक नाका, मागीर बार्जी नाका, मागीर पोर्टान ते घेवपा नाका. हे सगळे लोक सुप्रीम कोर्टाचें आयकनासतना काम सुरू करतले. तें जावपाचें ना, तें अशक्य. जें शक्य ना ताजेर आमी
टायम वगडाव न्हय, टायम वेस्ट करनय, पूण जे लोकशायेंत शक्य आसा ताजे भितर रावन कशें आंदोलन बळिश्ट करपा जाता ताजेर तांणी विचार करचो आनी ताजेर तांणी कारवाई बी करची. कारण फाटल्या फावटी आनी ताजे पयलीं कितलेशेच फावटी म्हणिल्ले प्रमाणे आंदोलन केले बगर लोकशायेंत कांयच मेळना. कितें म्हणटात की आमचे जाणटेले कितें म्हणटाले, गाड्याचें चाक जें आसा, जें चाक चड बोवाळ करता, कुरू 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 चड बोवाळ करता ताका तेल चड पडटा. तशेंच म्हणटा जे भुरगे चड रडटा ताका दूद बेगीन पडटा. तश्योच गजाली हांगाय बी आसा. लोकशायेंत जे लोक आंदोलन करता तांकां कितेंय तरी मेळटा. तूं पिटिशनां बरयत राव, सांगत राव, फोन करीत राव, कांयच तुगेलें जावपाचें ना. म्हणटकर हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें आनी सगळ्यांनी आपले प्रयत्न चालू दवरचे. आनी सुप्रीम कोर्टा कडल्यान बंदी काडपाचो मार्ग कसो आनी भारत सरकारा वरवीं, राज्य सरकारा वरवीं प्रयत्न कसले करपाक जाय, त्या शिवाय आंदोलन कशें करपाक जाय हाजेर विचार जावचो. आनी सुप्रीम कोर्टाक डिफाय करून ताजें आयकनासतना आमी हें करतले तें करतले असल्यो गजाली उलोवं न्हय. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा, देवळांतली दुर्गा राक्षसांक मारता, सरकारी दुर्गा राक्षसां कडल्यान मार खाता. पळयात तो व्हिडिओ. जय दुर्गे माते सरकारी रेव चोरून व्हरी तांकां तूं मारी, राक्षस घेवन आयले वयल्यो ऑर्डरी भक्त म्हणूक लागले माते डोंट वरी. न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमाराच्या मुखेलपणाखालच्या राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळान पुराय देशांत रेंव काडपाचेर तात्पुरती बंदी घाल्या. रेंव माफियाचेर कारवाय करपी उत्तर प्रदेशांतली उपजिल्लोधिकारी दुर्गा शक्ती नागपालाक उत्तर प्रदेश सरकारान निलंबीत केल्ल्यान राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळ बार असोसिएशनान केल्ल्या अर्जाचेर न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमारान हो आदेश दिला. गोंयांत रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने दिवपाचें गोंय सरकारान हालींच थारायला. त्या खातीर लोकांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. रेंव काडपा खातीर खण खात्यान 10 विभाग थारायल्यात. पुराय देशांत रेंव काडपाचेर राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळान बंदी घातिल्ल्यान गोंय सरकाराक रेंव काडपाक परवाने दिवंक मेळटले काय कितें असो प्रस्न उप्रासला. रेंव काडपा खातीर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेवची पडटली अशें लवादान म्हणलां. 14 ऑगस्ट मेरेन नोटिसांक जाप दिवची असो आदेश लवादान दिला. बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिल्ल्यान सरकाराची येणावळ व्हडा प्रमाणात बुडटा अशें लवादाचें म्हणणें आसा. दुर्गा शक्ती नागपाल कितें करता? IAS ऑफिसर. एक 3-4 वर्सां जालीं बाबडेक सर्विसेंत. तिका दिसलें आपूण सर्विसेंत आयल्या आनी आपणें प्रामाणीकपणान सातत्यान काम करपाक जाय म्हणून. चडशे IAS ऑफिसरांक चडशे सरकारी नोकरांक अशें दिसना. तिका बाबडेक दिसलें आनी ते यमुना न्हंयत जे चोरयां रेंव काडून विकताले तांकां तेणें धरपाचो यत्न केलो आनी ते लोक भयंकर पावरफूल, राजकीय नदरेन भयंकर बळिश्ट आनी तांची मुळां वयर 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 सगळे हातून पावले, सरकारान पाविल्लीं. 300 कितले तरी तांणी लोकांक धरले, 300 खंय लॉरी धरल्यो आनी तांकां ख्यास्त केली आनी कितले तर शेकड्यांनी कोटी सरकाराक चड येणावळ मेळोवन दिली. हे कोणाकी तरी उस्तरे गेले आनी त्या लोकांनी कंप्लेन केली अखिलेश यादवाच्या नातेवाईकांक. तांणी सांगलें आनी अखिलेश यादवान ते IAS ऑफिसराक, त्या बायलेक सस्पेंड केली, निलंबीत केली. आनीक सगळे देशांत बोवाळ जालो. सगळे देशांत आतां TV आयल्या आनीक फटाफट सामकी एक कितें तरी जालें जाय झुम्म करून सगळे देशांत ताज्यो बातमी जाता, ताजेर कमेंट्री जाता, ताजेर भासाभास जाता, गाळी फस्ती सगळें चलता. आतां प्रश्न असो येता की येदो व्हडलो बोवाळ जो जाला ते अशे IAS ऑफिसराक सतावणी जी जाता, तांकां हॅरेसमेंट जाता, और आनी खंयच्याय अधिकाऱ्याक जी राजकारण्या कडल्यान सतावणी जाता ही पयलीच फावट. म्हजे 30 वर्सांच्या IAS सर्विसेंत शेकड्यांनी अशीं उदाहरणां आसात जंय असल्यो गजाली घडल्या आनी दर राज्यांत दर दिसा अश्यो घडत आसतात.